मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय कितें? आयचो विशय हांगासर आमकां दिसता न्हू कितें आसा? वॉट इज द थीम? फॅमिली कम्युनिकेशन. कुटुंबान बरो संपर्क करुया. शुभ वर्तमान आमी परगटुया. तर मोगाच्या इश्टानो, आमी जाणा जायते पावटी आयच्या काळार जेन्ना आमी जाणा कोविडूय चालू आसलें तेन्ना जायत्या जाणांनी मिसांत वर्च्युअल वांटो घेवंक सुरवात दिली. आनी थोड्या स्वातांचेर आजुनूय आमची भावां भयणां वर्च्युअल आसात. मिसाक इगोर्जेन येवंक सोदिनात. आनी कोण एकलो फाटींच म्हणटालो, एक एक पावटी म्हणटा इगोर्जेन जावं टोकां आसा थंयसर कितें जाता? वी आर फिजिकली प्रेजंट बट मेंटली वी आर एबसंट. आय होप यू ऑल आर प्रेजंट फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली. म्हणटूच पयलो आमचो कितें सांगता? पयलो आमचे हांगासर आमकां मेळटा. कितें मेळटा आमकां? जर तर आमचो संपर्क आमच्या कुटुंबान बरो जातलो जाल्यार पयले सुवातेर कितें आसूंक जाय? एक्टीव लिसनींग. आनी हाजे वयर आमचो बिस्म साहेब आपले घोवळीक चिटींतल्यान 3 भाशेचें म्हणटा आमचें आयकप जावंक जाय. 3 भाशेचें. पयले सुवातेर तो म्हणटा वी नीड टू लिसन टू गॉड. आमी देवाक आयकूंक जाय. समजता न्हू? देवाक आयकतात तुमी काय तुमचेंच उलयतात तुमी? फर्स्ट वी नीड टू लिसन टू गॉड. मागीर दुसरें आमकां आमचो बिस्म साहेब घोवळीक चिटींतल्यान सांगता तें म्हणल्यार वी नीड टू लिसन टू वन एनादर. एक्टीव लिसनींग. आनी तें जावंक जाय आमच्या कुटुंबांत. जायते पावटी आमी कितें करतात? आमी आयकोंक सोदिना दुसऱ्यांचें. दुसरो बाडो उलयता ताणें काबारूच करूंक ना. आमी आमचें चिंत्ता कितें उलोवपाचें तें. ताका म्हणटात एक्टीव लिसनींग. जायना. एक्टीव लिसनींग जायना. आनी तिसरें आमचो बिस्म साहेब सांगता तें म्हणल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड इवन द लँग्वेज ऑफ सायलन्स. कांय पावटी कोण उलोवंक सोदिनात तें देखून आमी समजून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ताका म्हणटात एक्टीव लिसनींग. आनी ताकाच लागून आमचे पवित्र पुस्तकार आमकां मेळटा प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 21 म्हणणेचें पुस्तक. थंयसर तो बरोवपी कितें सांगता? इयर्स दॅट हियर एंड आयज दॅट सी द लॉर्ड हॅज मेड देम बोथ. म्हणजे आमकां कान जावं दोळे देवान दिल्यात. म्हणटूच आमी ताचो बरे भाशेन आमी वापर करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी तशेंच आमकां मेळटा जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19 एवरीवन शूड बी क्वीक टू लिसन, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू बिकम एंग्री. म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव सिमनारींत एताक भितर सरलो तेन्ना आमचो एक वडील आसलो. तो कितें म्हणटालो? राग आयलो जाल्यार रस्त्याचेर वचूंक जाय आनी नाकटां करपूंक जाय, उपरांत तुजो राग वेतलो. समजता न्हू? म्हणटोच वी नीड टू बी फास्ट इन लिसनींग टू अदर्स एंड स्लो इन एंगर एंड स्लो टू स्पीक. म्हणटोच पयले सुवातेर आमी करूंक जाय जर तर आमचो संपर्क आमच्या कुटुंबान बरो जातलो जाल्यार वी नीड टू हॅव एक्टीव लिसनींग. दुसरे सुवातेर आमच्या मनांत आसूंक जाय तें म्हणल्यार क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन. जायते पावटी आमचें उलोवप जाता. आमी कितें सांगतना कितें म्हणटात? पेद्रू सांगतालो, लाद्रू सांगतालो, कार्मीन सांगताले, दुसऱ्यांची नांवां घेता. पूण आमी उगडास करूंक जाय whenever I speak, even in my family, with my family members, म्हाका कितें दिसता तें सांगूंक जाय. जेजू पयलीं आमी जाणा जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा लोक म्हाका कोण सो दवरता? कोण म्हणटा जोआ बातीस, कोण पेद्रू प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें जबाब दिता. चड शेवटी जेजू ताका विचारता तुमी म्हाका कोण सो दवरतात? म्हणटूच आमी कुटुंबान आमचे संपर्क कम्युनिकेशन करता आसतना we need to be direct, we need to be honest, we need to be sincere
म्हाका कितें दिसता तें ताजे वयर आमी उलोवंक जाय. ताका म्हणटात क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन. आनी ताकाच लागून आमकां मेळटा भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन चवथो हावेसोर 25वे वळीन आमकां उगडास कोता. देयरफॉर ईच ऑफ यू must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of the same body. बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं आमी कितलीं जाणां आसूं क्रिस्ताची पाटलावदारां सगलीं आमी जेजूच्या एकूच कुडीची वांगडी जातात. आनी जर तर आमी कुटुंबान जियेता जाल्यार आमी सगलीं मेळून आमी जेजूची कूड बांदता. म्हणटोच आमी एकामेकाक समजूंक जाय. कितें आमी सांगूंक सोदता तें आमी उक्तेपणी सांगूंक जाय. आतांच म्हाका कोणाचो एकल्याचो फोन येयलो. ते मातशे टेन्शनांत आसा. जाले 4-5 दीस जाले पूण ते कितें म्हणटा आपणें आजून आपल्या पोतीक सांगूंक ना. शी हॅज गॉन इन डिप्रेशन. पूण सांगोंक ना. आमी म्हणटात काजार जातना कितें म्हणटात सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतली म्हूण आमी भास दिता. पूण जायते फावटी आमी इम्पॉर्टंट खुशालकायेचे वस्त आसात एक्सपिरियन्स ओन्ली दॅट वी ट्राय टू शेअर एंड वी फॉरगेट टू शेअर अबाउट आवर सॉरोज वीथ आवर पार्टनर. म्हणटोच हें थोडें आमी आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय. तिसरे सुवातेर आमी वळखूंक जाय ते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जायते फावटी आमी उलयनासतना सायनींतल्यान आमी एकामेकाक जाय तें शिकयता. आनी जायते फावटी आमची उतरां एक जातात आनी कोन्यो दुसऱ्यो जातात. आमचें सिनड कन्सल्टेशन जाल्लें आनी थंयसर आमकां एक येयल्लें तें म्हणल्यार वी नीड टू मेक शिफ्ट फ्रॉम रेलिजियोसिटी टू स्पिरिच्युअलिटी. जायते फावटी आमचो धर्म म्हणटा तो इगोर्जेंतूच उरता. इगोर्जेचे भायर आमी पांयो दवरलो म्हणटोच आमी दुसरीं जाता. आनी ताकाच लागून जुवांवाचे पयले चिडीन 3रो हावेसोर 18वे वळीन भाग्योन जुवां आमकां सांगता डियर चिल्ड्रन लेट अस नॉट लव विथ वर्ड्स ऑर स्पीच बट विथ एक्शन्स एंड इन ट्रूथ. म्हणटोच जायते फावटी आमी कोणाक म्हणटात बरें वाचलें तुवें म्हणटात पूण एक्चुअली ताणें बरें वाचूंक ना. एक फावटी आमी एप्रिशिएट करता पूण आमच्या तोंडार पयलें दिसता आमी हॅप्पी ना त्या मनशान बरें केलां म्हणून. म्हणटोच आमी त्यो थोड्यो वस्तू आमी दवरूंक जाय. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तातूंतल्यान जें कितें आमी उलयता तें आमच्या एक्शनांतल्यान दोळ्यांतल्यान तातूंतल्यानूय आमी परगट करूंक आमी वावरूंक जाय. मागीर नेक्स्ट येता तें जावन आसा एम्पथी. ट्राय टू अंडरस्टँड थिंग्स फ्रॉम दी अदर पर्सन्स पर्सपेक्टीव. जायते फावटी आमी दुसऱ्याचें आनी आयकोंक सोदिना. हांव सांगता तेंच सारकें अशें दिसता. दुसऱ्याक आमी आयकोंक सोदिना. आमच्या पाप साहेबान हे फावटी आमचो सिनडाचो पयलो भाग जाल्लो थंयसर एक मेथड काडली आनी ती म्हणल्यार कन्वर्जेशन इन द स्पिरीट. आनी कन्वर्जेशन इन द स्पिरीट म्हणल्यार कितें एक प्रश्न येयलो आमच्या मुखार दवरलो जोम्यांनी. थंयसर कितें करता हांव एकल्याक ताचे वयर आपली मॅसेज कितें आपणाक कितें दिसता ताचे वयर सांगप आनी उपरांत थोडोसो वेळ ओगी रावता. मागीर दुसऱ्यांनी जें कितें शॅर केल्लें तें म्हाका बरें लागलां तें सांगप. उपरांत 3रे फावटी ओगी रावतात आनी मागीर हें आमी शॅर केलां जावं कॉमन जावं दुसऱ्याचें बरें लागलां ताचे वरवीं पवित्र आत्मो म्हजे लागीं कितें मागता तें सांगप. समजता न्हू. जायते फावटी आमी चुरचुरता पूण कोरण्यांनी चुरचुरला म्हूण दाखोवंक आमी विसरता. म्हणटोच आमचे सिंपथी एम्पथी म्हणटा ती बरोबर आसूंक जाय. वी नीड टू बी कायंड एंड कंपॅशनेट टू वन अनदर फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्रायस्ट गॉड फॉरगेव यू. हें आमकां बेस बरें मेळटा. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे पासत वोपून दिलो जो ताचेर भावात दवरता ताचो नाश जायना जावचे खातीर. म्हणटोच जेजू भाशेन आमी कोरण्यांतल्यान सिंपथी एम्पथी आमी दाखोवंक आमी वावरूंक जाय. उपरांत आमकां मेळटा तें म्हणल्यार सेट असायड टायम फॉर फॅमिली मिटिंग्स. हे आमचे ह्या दिसांनी गेल्ल्या वर्साक आमचे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पॅरीश पास्टल कावन्सील चलतालें आनी थंयसर जेन्ना आमी ग्रुपांनी आमी
PPC वांगड्यांक धाडटले हांव तांचे लागीं विचारतले हाव वी कॅन बिल्ड कम्युनियन इन आवर फॅमिलीज. आमच्या कुटुंबान आमच्यान कसो एकचार बांदूंक येता. आनी कसल्या वेळार जायत्या जाणांनी सांगलें पॉयंट्स दिले ते म्हणल्यार आमी आमच्या कुटुंबाक एक टायम दिवपाक जाय, टायम टेबल. इस्कॉलाक टायम टेबल आसा तेच भाशेन आमच्या कुटुंबानूय आमी टायम टेबल करूंक जाय. अमक्या टायमार मागणें, अमक्या टायमार शिकप, अमक्या टायमार खेळप, अमक्या टायमार TV, अमक्या टायमार मोबायल. म्हणटोच हे भाशेन आमी टायम घालूंक जाय. म्हणटोच आमी फॅमिली कडेन आमी टायम, एकामेका कडेन आमी टायम दिवंक जाय. म्हणटोच असले जेन्ना आमी एकामेकाक टायम दिता, एकामेका लागीं भासाभास करता, तेन्ना आमी एकामेकाक सगल्यांक आमी इम्पॉर्टन्स दिवंक आमी पावता. एन्श्योर एवरी वन हॅज अ चान्स टू स्पीक एंड बी हर्ड. जर तर आमी सगळीं बरोबर मेळ्ळीं जाल्यार एकल्याक आमी आयकूंक आमकां संदी मेळटली. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन. आमी जाणा जायते फावटी आमच्या कुटुंबान जायती कॉन्फ्लिक्ट जातात, भेदभाव जाता. कितें जायते फावटी आमी शेअर करिनात, आमचेच लागीं तें दवरतात. म्हूण ताकाच लागून जेन्ना आमी जायते फावटी जावं काजार आसतना काजाराच्या शेरमावांक जायते फावटी यान्नीक सांगतात जर तर तुमचे मदें टाव टिव जालें जाल्यार न्हिदोंक वेचे पयलीं तुमी एकामेका लागीं उलोवंक जाय, एकामेकाक शेअर करूंक जाय, एकामेकाक तुमी बोगसणें दिवंक जाय. बी विलिंग टू कॉम्प्रोमायज एंड फायंड अ मिडल ग्रावंड. आनी ताकाच लागून रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18 आमकां मेळटा. इफ इट इज पॉसिबल एज फार एज इट डिपेंड्स ऑन यू लिव एट पीस वीथ एवरी वन. म्हणटच आमी शांतीची मनशां आमच्या कुटुंबान आमी जावूंक आमी वावरूंक जाय. उपरांत आमकां मेळटा एनकरेज ओपन डायलॉग, संवाद. आनी जर तर आमी संवाद केलो, डायलॉग केलो जाल्यार जायती आमची देखून आतां वॉर चालू आसात संवसारांत, बरे भाशेन केलें जाल्यार ती आमची वॉर देखून बंद जावपाची. आमच्या घरांत केन्ना केन्ना वॉर जातात, ती आमी सोंपोवंक आमी वावरूंक जाय. एफिशियन्स 4 वर्स 29 आमकां सांगता डू नॉट लेट एनी वन unwholesome talk come out of your mouths, but only what helps build others up according to their needs, that it may benefit those who listen. जायते फावटी जर तर आमी एकामेका लागीं संपर्क, डायलॉग आमी भासाभास केलें जाल्यार जाय ते आमचे कुटुंब बरें उरपाचें. आनी एक फावटी बारीक बारीक वस्तूंक लागून आमचे कुटुंब मोडटात. ताकाच लागून संवाद, डायलॉग आमकां जावन आसा खूब गरजेचें. उपरांत आमी म्हणटा पॉजिटीव रिइन्फोर्समेंट. जायते फावटी आमी पळयता थोडीं मनशां आसात तांच्या तोंडांतल्यान फकत नॅगेटिव्हूच येता भायर. आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं, आमचो देव दोयाळ मोवाळ काकूच जाल्यार आमच्याय तोंडांतल्यान असलींच उतरां भायर सरोंक जाय. ताकाच लागून आमी म्हणटा शो एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर रेगुलरली. फिलिपियन्स भाग्योन पावलूची फिलिपकारांक चीट पयलो हावेसोर 3रे वळीन आमकां भाग्योन पावलू उगडास करता. जेन्ना भाग्योन पावलू फिलिपकाराचे पवित्र सभे लागीं उलयता, ही उतरां ताची मेळटात. आय थँक माय गॉड एवरी टायम आय रिमेंबर यू. म्हणटो जीं भाव भयणां आसलीं ताच्या हाताखाल तांचे पासत आपूण म्हणटा देवाक भाकांडटा. म्हणटोच तो दुसऱ्या उतरांनी एप्रिसिएशन आपल्या पवित्र सभे सोबे दाखयता. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबान आमी दाखोवंक जाय. उपरांत आमकां मेळटा टीच एंड मॉडल गूड कम्युनिकेशन स्किल्स. आमी जाणा जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यांक आवय बापूय कशीं जाय तें सांगता, फोटी मारी नाकात, दुसऱ्यांक आदार दी. पूण जायते फावटी आमीच फोटी मारता, दुसऱ्यांक आदार दिना. काल एकले कोण सांगताले म्हाका आपूण ह्या इस्कॉलांत वचोंक सोदिना. कित्याक? सगळीं मायग्रंट्सांचीं भुरगीं आसात थंय इस्कॉलांत. मायग्रंट्स आमीचे मनीसपण आमी उगडास करूंक जाय. जायते फावटी आमचीं भाव भयणां उदार पोसणाक लागून हांगा थंयसर वेतात आनी थंयसर तींवूय मायग्रंट्स जातात. समजतात न्हू. म्हणटच जें कितें आमी उतरांनी उलयता तें आमी कोन्यांनी दाखोवंक जाय. जर तर आमकां आमची भुरगीं बरीं जावूंक जाय जाल्यार आमी तें आमच्या कोरण्यांतल्यान
आमी दाखोवंक जाय. Therefore we need to be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God has forgiven us. Use technology wisely. आमचे लागीं टॅक्नॉलॉजी आसा न्हू, मोबायल बी आसात. आमचो बिस्म साहेबूय आयच्या काळा वयल्यो चॅलेंजीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ती एक जावन आसा डिजिटल चॅलेंज. मोबायल आसा, लॅपटॉप आसा, सगळें मेळटा. आनी एक पावटी आमी त्यो कशें उजार करपाची ती नकळो. आनी ताकाच लागून जायते पावटी आमचीं भुरगीं मोबायलाचेर खेळटना मोबायलाक देखून आसतात, पूण आपल्या आवय बापायक आसूंक आवय बापूय थँक्यू म्हणोंक चुकता तेन्ना सॉरी म्हणोंक, प्लीज म्हणोंक असलीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरनात. मेनी टायम्स वी बिकम virtual beings. For us, virtual becomes real and real becomes virtual. म्हणटोच हें आमी मनान दवरूंक जाय. आमकां मेळटा जुवांवाचे चिटीन, थंयसर जुवां बरयता आनी म्हणटा, आय हॅव मच टू रायट टू यू बट आय डू नॉट वॉन्ट टू डू सो विथ पेन एंड इंक. आय होप टू सी यू सून एंड वी वील टॉक फेस टू फेस. म्हणजे जुवांव सांगूंक सोदता, we need to encounter each other face to face. Physical presence is also important. आमी पळयता वादी कोण बरो ना जाल्यार आमी कितें करतले, हांव विजिटाक वेतले हांव. पूण आयच्या काळार कितें करता, फोन घेवन खबर घेता ना, व्हिडिओ कॉल. आनीक एक दुसरी पद्दत आयल्या ती म्हणल्यार आदी सॅलरी वॉज लेस भायल्या गांवांनी देखून, बट स्टील वेन समवन डायड दे यूज्ड टू कम होम फॉर द फ्युनरल. आतां न्यू सॅलरी वाडल्या, सगळें आसा, लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक सोदतात. लायव्ह येवपाक जायना, पयशे येनात, पावनात, सुबेज आसल्या देखून. म्हणटूच फॉर अस वी नीड डिजिटल थिंग्स वी हॅव, बट वी मस्ट नो वेर टू यूज देम एंड वेर नॉट टू यूज देम. म्हणटूच आयज आमी ह्या विशयाचेर कुटुंबांत बरो संपर्क करून शुभ वर्तमान परगोटुया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक वेळ दिवंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक आयकूंक, एकामेकाक सवें दोयाळ मोवाळ बोगसण्याच्यो कोरण्यो आदारूंक आनी अशे तरेन जेजू भाशेन, जुआं बातिस्ता भाशेन ह्या संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.